कांदोळे आग्वादच्या हॅलिपॅडार एकल्याचेर खुंची हल्लो जालो. जखमी जाल्ल्याक कांदोळेच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरात व्हरोन घातल्यात. ह्या संदर्भात कागाळ करपाच्या इश्टाचेर IPC 307 अंतर्गत गुन्यांव नोंदयला. 12 तारखेक दनपारां म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांची पथकां एक्टिव्ह करून गुप्त म्हायती मेळोवपाक सुरवात जाली. हे घडणुकेत वांटेकार आशिल्ल्या अमित धवन नांवाच्या मनशाचे कारीचो फाटलाव करून कांय वरां भितर ताका धरलो. PSI किरण नायक, विद्यानंद आमोणकार, गणपत तिळोजी, अमीर गरड, गौरव चोडणकर, संजोत केरकार हांणी DYSP V करपेच्या देखरेखे खाला आनी PI दत्तगुरू सावंताच्या फुडारपणा खाला कारवाय केली. SP शोभित सक्सेनाचे खाशेले मार्गदर्शन लाभलें. Today at around 1 o'clock, control room received information that one person has been stabbed at Sikeri Fort area, parking area, and person has left. The person who has stabbed has left the place with his vehicle, and he has also dashed one two-wheeler vehicle. Later on, it came to know that he is a security person who had stopped him. मागीर इन्फॉर्मेशन येयले को इमिजिएटली थंय 108 गेली आनी ते विक्टिमाक शिफ्ट केले. फर्स्ट टू PHC कानोलीम, and thereafter as the injuries were serious around his neck, he was shifted to GMC for further treatment. Meantime, the फ्रेंडाक जेन्ना तेणे आपयलो तेन्ना तेणे सांगलें की अमक्या मनशान ताका स्टॅब केला, तो जाणा जाल्लो मनीस. मागीर तेजी आमी कंप्लेन घेतलेली आहा, केस रजिस्टर केल्ली आहा अंडर 307 IPC अटेम्प्ट टू मर्डर. चाकवान ताका अराउंड नेक स्टॅब केला म्हणून, आनी ताका आमी ट्रॅक केलो, ताका ट्रेस केलो आनी ही इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट. फर्दर फॉर्मेलिटीज आर ऑन. ओके, सो अरेस्ट खंय केलो ताका? कसो एब्सकॉन्डिंग आसलो? कितको टायम लागलो सिन्स द क्रायम टूक प्लेस? After registration of arrest, he was immediately tracked in Kandolim area only, along with his vehicle from where he has left. He was traced by our staff of Kalangot PS. Okay, he was arrested at Kandoli. Yes. Okay, ह्या नांव कितें जी अक्यूज आनी विक्टिमाची? विक्टीम आहा तो तेजें नांव आहा सतीश कुमार, son of Ramdas, 42 years old. ही एक्चुअली तो गेस्ट घालता हॉटेलान. ओके. आणि एक्यूज आहा अमित धवन, वो सेल्स मॅनेजर म्हणून एक हॉटेलान काम करता. मनी ट्रान्झॅक्शन लेन देन तेंची सारकी जमना म्हणून ते ऑफेन्स जालो. दोघी जाण एकामेकाक वळखताले एकाच हॉटेलान? लास्ट 2 months दे नो इच अदर. ओके. आणि फुडले आता प्रोसिजर कितें आसा सर? फुडले अरेस्ट करून सगळे फॉर्मेलिटीज करपाचे आहा. प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट ओके टुमॉरो मॉर्निंग फॉर रिमांड, रिकवरी ऑफ वेपन अँड अदर इन्व्हेस्टिगेशन, ओके, रेकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स. ओके. आणि विक्टीम आता कंडिशन? विक्टीम इज स्टेबल आणि उलयता तो. इज एडमिटेड इन GMC अंडर ऑब्झर्वेशन. गोवा 365 खातीर कांदोळेच्यान समीप नार्वेकर.